प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज तावन ही 2 सुमानां सिराकाच्या पुस्तकांतलें आमी पयलें वाचप आयकतले. आनी सिराकाचें पुस्तक आमकां खेरीत भाशेन ही सगली जाणवाय आमच्या मुखार दवरता. संवसारा विशीं, स्वर्गा विशीं, भुरग्यां विशीं, वाडलेल्यां विशीं, पोरजे विशीं, राज चलयतल्या विशीं, धंदो करतात तांचे विशीं, सगळ्या विशीं आमकां सिराकाच्या पुस्तकांत जायती देवीक जाणवाय मेळटा. आयच्या ही वाचपान आमकां ही देवीक जाणवाय खेरीत भाशेन संवसारांतले जाणवायेंतली कुशीन सरून व संवसारांतली जाणवायेंतली आमी भायर सरून देवीक जाणवायेक घोट धरूंक आपयता. आनी ही देवीक जाणवाय जरी तर आमी घेयत जाल्यार ह्या संवसारांत जें आमचें सगळें कितें घडटा तें आमच्यान समजूंक जाता, तें आमच्यान हाताळपाक जाता. वी कॅन हँडल इट. आयज शुभ वर्तमान आमी आयकलां. हो भुरगो, हो बापूय आनी हो देंवचार जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंवाक घेवन आपलें रुपांतर करून, म्हणजे रुपांतरान मोइजेस आनी एलिजा तांकां भेटलेले, तांचे लागीं तो उलयल्लो आनी आतां सकयल देंवून आयिल्ले. आनी देंवून आयिल्ले तेन्ना हो लोक जेजूचेर आजून दिश्टी पडटालो, लोक अजापलेलो. पूण त्याच घडयेक हो भुरगो जाका देंवचार सतायतलो, ह्या देंवचाराचें वर्णनूय केलां. कसलो देंवचार तो? मुणको देंवचार. मुणको देंवचार म्हणटा तो भेरो आनी मोनो आयकूंक येना तेका आनी उलोवंक जायना. म्हणजे देंवचाराक न्हू, जाचेर हो देंवचार बसता त्या मनशाच्यान उलोवंक जायना, आयकूंक जायना. आनी असली गोत ह्या भुरग्याची जाल्ली. ताच्यान उलोवंक जायनासलें, ताका आयकूंक येनासलें, म्हणजे कितें करता, खंय वेता तें कळनासलें. आनी देखूनच हो देंवचार जे भशेन बापूय सांगता तो ताचो परतून परतून नाश करूंक सोदता. भुरगो सावन ताका बोगोर बोगोर उज्यान ओडून उडयता, उदकान ओडून उडयता, ताचो जीव काडपाक वा ताका सतावपाक. कित्याक देंवचाराक बरें दिसता आमकां सतावपाक. जाल्यार असल्या वेळार आपणाचे चुरचुरे कर म्हूण ह्या बापायन मागला. भावा भयणीनो, आयज असले देंवचार आमचे वयर आसात गाय. आयज असले देंवचार आमकां लोकांक, आमचे परजेक सतायतात गाय. दुबावबेरेत आतां ह्या दिसांनी आमकां जें दिश्टी पडटा, ज्यो वस्तू आमचे भोंवतणी घडटात, तातूंत आमच्यान म्हणूंक जाता वय असलेच देंवचार आयज आमचे जे ऑथॉरिटी म्हणलेले आसात तांचेर बसलेले आसात. जंय उलोवपाक जाय थंय आमचे मुखेल मंत्री, प्रधानमंत्री जाप काडिनात, ओग्गे रावतात. नाका थंयसर व्हडल्यान उलयतात. कोणाचो प्रचार करपाक आतां ह्या दिसांनी आनीक एक बाबा आयिल्लो आसा, ताच्याहून पयलीं आनीक एकलो आयलो आमच्या गोंयांत. आनी ते जेन्ना येतात तेन्ना आमचे हे वडील जे आसात वेंचून काडलेले परजे पासत, तांचे व्हडले व्हडले फोटो सगळे कडेन आमची जी IT आसा ते उजार करतात. उलयतात व्हडल्यान, नाका जाल्ले पासून उलयतात. आमची हिस्ट्री, आमची जॉग्रफी हें सगळें तांकांच समजता अशें दिसता जायते फावटी. नाका जाल्लें आजून पासून उलयत आसात. पूण जंय जाप काडपाक जाय थंय जाप काडनात. आमचो चीफ मिनिस्टर जो आसा, जे डबल ट्रॅकिंग आसा ताचे विशीं जाप काडना, ओग्गी आसा, तोंड बंद. आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा तो जाप काडनात, तोंड बंद जाल्लें आसा. तांचेर हो मुणको देंवचार बसला काय अशें दिसता जायते फावटी. आमचो प्रधानमंत्री आमकां काय बरी बरी भाशणां दिता, मन की बात आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू, पूण ज्या मुद्द्यांचेर उलोवपाक जाय ताचेर कांयच ना. आमचो युनियन होम मिनिस्टर ह्या दिसांनी कर्नाटकान भोंवता. ह्यो सगल्यो वस्तू फकत पदवी मेळोवपाक हें आमकां आमच्या दोळ्या मुखार सगळें निगूत भाव भयणीनो दिश्टी पडटा. आनी तरी आसतना जायते फावटी आमी सगळीं लाचार जाल्लीं कशीं आसात. आतां गोंयांत आमच्या सद्याक जें चल्लेलें आसा, आमची म्हादेई रिवर, हेंचें डबल ट्रॅकिंग, कोल एक्सटेंशन, कितलेंय केल्यार कांयच जायनाशें दिसता. पुलीस लोकांक राखपाक आहा ते नाच. पयर वेलसांव जालां ते भाशेन लोक आपणाची जमीन राखपाक जरी तर मुखार चल्ला, पुलीस चोरां भाशेन जाल्ले आसात. आनी जे कोण आपणाची जमीन सांबाळपाक सोदतात तांकां कुशीन काडून जे कोण बेकायदेशीर कामां करतात तांकां आमचे पुलीस आडयतात. पुलिसांचेरूय बीन हो भेरो मोनो देंवचार बसलेलो आसा काय दिसता.
आनी असल्या हातून आमची होम मिनिस्ट्री आसा, आमचे वडील जे आसात पुलिसांचे ओग्गे रावन पळयतात. सगल्यांचेर हो मोनो भेरो देंवचार बसलासो दिसता. कुड्डोय बीन, कित्याक जें कितें आमच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा तेंय तांकां दिश्टी पडना. जो आमचे पासत कायदो आसा, आमचे कोर्ट आसात, जायते फावटी ते कॉग्निजन्स म्हणटात तें घेतात, तांकां कंप्लेन करपाक नाका. पूण आतां कंप्लेन केल्यार पासून जायत्यो वस्तू आमचेरूच आड वेताश्यो दिसता. जायते जाण जे मुखार सरलेले आसात, जायते जाण म्हणचे न्हू, थोडे जाण जे मुखार सरलेले आसात, एके भाशेन फ्रस्ट्रेट जावपाक पावलेले आसात. इतलें करून कायदो आमचे वाटेन आसून आमी सारके आसून कित्याक आमचें जैत जायना. जे भाशेन ह्या बापायन विचारलेलें, तुज्या शिसांशी ताका आमी हाडले, कित्याक ते जेजू बराबर भोंवतात, तांकांय पदवी आसा हें समजप, म्हणटच तांच्यांनी बीन जातलें. आनी तांणी तें करपाकूय केलें, पूण तांच्यान जावंक ना. आयज आमचे जे कायदे आसात ते घडये ह्या शिसां भाशेन तांचेर आमी धरून वेता. ह्या बापाय भाशेन, जो बापूय आपल्या भुरग्याक घेवन आयलो, कित्याक भुरगो कश्टवता, भुरगो मरणाचे तोणीर आसा, ताका परतून परतून उज्यान उदकान उडयता, तें पळोवंक जायना. आनी तें पळयता आसतना हो बापूय आनी ताची फामील घडये तीं लाचार जाल्लीं आसा, हेल्पलेस. आनी आयज आमची परजा हे भाशेन हेल्पलेस जाल्ली आसा, कित्याक आमचो कायदो जो आसा, आमकां राखपाक सांबाळपाक ज्यो भांडावडी केल्ल्यो आसात पुलीस आनी हेर, तांच्यान कांयच करूंक जायना आनी आमी हेल्पलेस. रस्त्या वेळार भाव भयणीनो, आमी उदकान उज्यान पडूंक आनी भुरगीं तावन आमचीं भुरगीं जीं आसात तांचो नाश करूंक हें सगळें चल्लेलें आसा तें आमकां दिश्टी पडटा. तर असल्या वेळार जाणवाय, सिराकाच्या पुस्तकान आयज आमी आयकलां, जाणवाय देवाची. तर देवाची जाणवाय आयज आमकां फकत इतलें सादी वस्त सांगता. असली जात जी आसा, जांकां आयकूंक येना, भेरे जाल्यात, कुड्डे जाल्यात, घडये पयशांच्या आशेन बुडलेले आसात, वो तांचेर आर्म दवरलेलें आसा, तांचे फायलीचें, तांणी ज्यो वायट वस्तू केल्यात, कोणाच्यो प्रॉपर्टी चोरल्यात, वो कोणाचें दुडवाचें कारस्थान केल्लें आसा, सारके बोंद जावन पडलेले आसात. तर असल्या वेळार आनीक कांयच करूंक जायना. तर कांयच करूंक जायना तेन्ना असली वस्त मागण्या विरेत काडून उडोवंक जायना. ती काडूंकूच जावची ना अशें जेजून म्हणूंक ना, ती जाता, तुमच्यान काडूंक जाता. आनी ह्या पासत शिसांनी भिवून लोजयेन कोणशाक गेले तेन्ना विचारलें, घरा वेतोच ओगी बरे आवाज करनासतना, जेजू आमच्यान कित्याक जावंक ना करूं. आनी कित्याक जावंक ना तें जेजून तांकां सांगलें. आमकांय भाव भयणीनो जायते फावटी असलीं कारणां विचारपाक येतात. जायतीं जाणां आमचे मदलीं कश्टवतात, सगळें आसून कित्याक जायना, देव खंय आसा, देवाचेर राग येता आमकां जायते जाणांक, कित्याक जायना अशें. जाल्यार कित्याक आमी आजून पासून देवा कडेन सारकी संबंद सांबाळून ना. मागण्या विरेत असली जात काडून उडोवंक जायना. आयज आमचे मागणे खंय आसा, आयज आमच्या मागण्याचो दर्जो खंय आसा. एक फॉर्मेलिटी कशी, हांवें मागलें देवान दिलें असलें, काय आमचे मागणें म्हणल्यार देवा लागीं आमचो संबंद, जंय देवाक आमी दाखयता ओय आमचें दूख पडे, आमी कश्टवता, आमी लाचार जाल्लीं आसा, हें आमी देवा मुखार घालपाक वेळ काडटा काय. आयज घडये आमकां मागणें म्हणलेलें आसा, हूंय चलता भोंवता आसतना पासून मागणें कर, देव आयकतलो. गॉड हॅज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड. आनी मागण्यांत इल्लोसो वेळ सारपाक, देवा मुखार बसपाक, पवित्र संस्कारा मुखार बसपाक आमकां कितली आडकोड जाता. 1 वर आमच्यान काडूंक जायना. आमचे फिरगोजीन फकत बुधवाराक 1 वर आनी शुक्राराक 2 वर जेजू मुखार आमी पर्सनली बसूंक आमकां हो सोयेग आसा. पूण कितलीं जाणां येतात आमी, कितल्या जाणांक आमकां वेळ आसा. त्याच वेळार आमकां आनीक करपा सारक्यो जायत्यो वस्तू आसात. वगडे आमकां आनीक निबां आसात. व्हडलें जाता, धाकलें जाता, लेट जाता, सगळें म्हणूंक जाता. पूण केन्नाय तरी आमी आमचो वेळ मुद्दम काडून देवा मुखार मागणें करूंक आयल्यान भोव थोडीं जाणां. जाल्यार असलो मुणको देंवचार, भेरो मोनो देंवचार जो आमच्या वडिलांचेर आनी आमचे परजेचेर आनी आमचेरूय बसलेलो आसा, ताका भायर घालतले जाल्यार भाव भयणीनो मागण्याची भोव गरज. तरी आमचे मागणे आमी देवाक उबारुया. थोडीं आसूं आमी, परवा ना, पूण थोडीं जाणां आसात तेन्ना पासून आमच्यान तें करूंक जाता. जेजून एकल्यान केलें
आनी जेजू बराबर हे थोडेशे आपोस्तल आसले तांणी उपरांत केलें, कित्याक ते समजले जेजूच्या पुनर्जिवनपणान आपली पदवी जी देवान दिल्या ती ताणें मानून घेतली आनी ताणें तेंच केलें, जायते जाणांक सोडयले. तर आमी जीं कोण थीर रावतात, जीं कोण ह्या मागण्यांत घट रावतात, तांचें सगळें अशें घडटलें आनी तांच्यांनी हें जैत मेळोवंक जातलें. होच विस्वास धरून हे पवित्र मिसाचे भेटीन ह्या उंड्या सोऱ्याचे बदलणेन भाव भयणीनो आमी वांटो घेता. तर आमचें मन काळीज बदल आनी सगल्या वायटाचेर जैत मेळोवंक आमकां देवीक कृपा फावो कर म्हूण मागुया.